नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। शेल कंपन्याक रजिस्ट्रींतल्यान काढल्या उपरांत कंपनी रजिस्ट्राराची डायरेक्टरांचेर बडी। अपात्र संचालकांनी गोंयचे 235 कंपन्यांचे राजकारणी, बिझनेसमॅन, एक्टिव्हिस्ट धरून 416 जाण। स्पेशल रिपोर्ट। गोवा राज्य सहकारी बँक प्रशासकांकडेन सरकाराची 3 सदस्यीय समिती। सरकाराच्या मायनिंग वेव्हाराचेर खंय बँक लॉसात, दमावाक दिवचे पडटले 135 कोटी। बँक काडूंक सोदता VRS। रामदेव बाबाचो गोंयांत कमर्शियल गो संवर्धनाचो प्लॅन। बाबा मेळ्ळो पर्रीकाराक। गो सेवे बरोबर योग सेवेचोय प्लॅन। रामदेव बाबा गोंयांत करता पतंजलीचे ब्रँडिंग। GPSCच्या ज्युनियर स्केल ऑफिसर पोस्टाचे एझामीक लेट पावले म्हण दक्षिण गोंयांत 80 भुरगीं एझामींतल्यान भायर। भुरगीं मागता एझामीची 1000 फी परत। आनी नव्या मायनिंग सिजनात मायनिंग ट्रकांचे परत रेटीचे कोफू जावं। किलोमिटरा फाटल्यान मागता 14 रुपया। सेजार ट्रकवाल्या मदीं फूट घालता म्हण आरोप। शेल कंपन्याक रजिस्ट्रींतल्यान काढल्या उपरांत कंपनी रजिस्ट्रारान आता डायरेक्टरांचेर एक्शन सुरू केल्या। अपात्र केल्ल्या संचालकाच्या लिस्टात गोंयचे 235 कंपन्यांचे 416 संचालक आसात। कांय हेवीवेट राजकारणी, कांय बिझनेसमॅन, ग्रीन एक्टिव्हिस्टूय आसात। डिफॉल्टर संचालकाक फुडलीं 5 वर्सां त्या वा दुसऱ्या खंयच्याच कंपनीचेर संचालक जावंक मेळना। डिफॉल्टर संचालकात विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार धरून आलेमांव फामिलीची नांवां आसात। चडश्यो शेल कंपन्यो ओर ट्रान्सपोर्टाच्यो। स्पेशल रिपोर्ट। गोंयांत 235 एक्टिव्ह कंपन्यांतले 416 डिफॉल्टर संचालक अपात्र। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनींनी एक्शन सुरू केल्या। कंपनी कायद्याचे 164(2) अ कलमा खाला सेगीत 3 वर्सां एन्युअल रिटर्न आनी बॅलन्स शीट फायल करूंक नाशिल्ल्या कंपनींच्या संचालकांचेर कारवाय जाल्या। पयलीं शेल कंपन्यांची नांवां रजिस्ट्रींतल्यान रद्द केली। आतां एक्टिव्ह कंपनींतल्या संचालकाक अपात्र केल्या। अपात्र जाल्यात तातूंत आजी माजी राजकारणी, हेवीवेट बिझनेसमॅन, ग्रीन एक्टिव्हिस्ट धरून सगळे। अपात्र केल्ले संचालक आनी तांच्या कंपनींची नांवां आसात ती अशीं: बाबू कवळेकार, वृषाल इस्टेट अँड डेव्हलपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड; रुडॉल्फ फर्नांडीस, विक्टोरिया हॉलिडे होम्स प्रायव्हेट लिमिटेड; हरीश मेलवानी, नथुरमल मायनिंग अँड मिनरल्स प्रायव्हेट लिमिटेड; रती आनी अरुण नायक, मेरिट फार्मास्युटिकल प्रायव्हेट लिमिटेड; जगदीप चौगुले, मेटासाल स्पेशालिटी केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड; रवी नायक, इन्फिनिटी हेल्थ मॅनेजमेंट लिमिटेड; परासर परीक्षित, पूजा पैखोत इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड; विष्णु कामत तारकार, विस्तार ऑटोमोबाईल प्रायव्हेट लिमिटेड; फ्रांसिस्को सिल्वेरा इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड; मुख्तार शेख, मुख्तार लॉजिस्टिक प्रायव्हेट लिमिटेड; वालेन रिगन टिगानो आलेमांव, सीलिंक मरीन अँड शिपिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड; वेंडल रॉड्रिक्स, ग्रीन गोवा वर्क्स; क्लॉड आल्वारीस, ग्रीन गोवा वर्क्स; इद्रीस हाजीक, ग्रीन गोवा वर्क्स; सार्टो आल्मेदा, ग्रीन गोवा वर्क्स; कमलाकर सादले, ग्रीन गोवा वर्क; डीन डिक्रूज, ग्रीन गोवा वर्क; सुरेश आनी मेधा दुबाशी, विंटेज क्लिनिकल रिसर्च प्रायव्हेट लिमिटेड। 164(2) ए कलमा खाला अपात्र केल्ल्या संचालकांक त्या कंपनीचेर वा दुसरे खंयचे कंपनीचेर 5 वर्सां संचालक पदार रावंक मेळना। ह्या कंपन्यांनी कितल्योशोच शेल कंपन्यो ओर ट्रान्सपोर्ट म्हूण उगडिल्ल्यो। कांय कंपन्यो ह्यो रशियन आनी तांचे डायरेक्टरूय रशियाचे। देशभरांतल्यो 2,10,000 जाल्यार गोंयच्यो 1760 शेल कंपन्यो डिरजिस्टर जाल्यात। देशभरांतले 1,06,000 संचालक अपात्र जाल्यात। अजून गोंयच्या रिटर्न फायल करूंक नाशिल्ल्या सादारण 500 वयर कंपन्यांचो रिव्ह्यू चल्ला। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकर आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। गोवा राज्य सहकारी बँक प्रशासकांकडेन सरकारान 3 सदस्यीय प्रशासक समिती नेमल्या। चार्टर्ड अकाउंटंट VP प्रभू वेल्लेकार, शैलेश उसगांवकार आनी मोहनदास रामदास बँकेचे प्रशासक। आयतारा बँकेची निमाणी आमसभा जाली। सरकारान बँकेविशीं RBI कमिटमेंट दिवंक नाशिल्ल्यान बँकेची दमन दिवाकडेन विभाजन अडकलां। सरकाराच्या मायनिंग वेव्हर स्किमीचेर बँक लॉसांत गेली म्हूण चेअरमॅन सांगता।
बँकेचे विभाजना वेळार दामावाक 135 कोटी दिवचे पडटले। सरकारान 6 म्हयन्या खातीर नेमिल्ली 3 सदस्यांची प्रशासक समिती सोमारा बँकेचो ताबो घेतली। आयतारा आमसभेत वांटेकार जावन तांच्यांनी बँकेच्या वेव्हाराचो अदमास घेतलो। बँकेक जाग्यार हाडपाक केल्ल्यो सुचोवण्यो कांय बऱ्यो आसात। समिती त्यो चालीक लावपाचो यत्न करतली। रिसेंटली म्हणजे 2 दिसां पयलीं आमकां अपॉइंटमेंट लेटर आयला एंड वी हॅव टू टेक अवर चार्ज फ्रॉम देम। बहुतेक आमी ठरयलां की सोमार दिसा चार्ज घेवचो म्हणून। तुम्ही कोण कोण आहात कमिटी? आमी हांव एक आसा, म्हजें नांव हांव चार्ट अकाउंटंट VB प्रभू वेर्लेकर। दुसरो मोहनदास रामदास म्हणून, तो जनरल मॅनेजर म्हापसा बँकेचो आनी ताजें कॉन्ट्रिब्युशन थंय खूब आसा। तिसरो आहा तो परत चार्ट अकाउंटंट शैलेश उजगांवकार म्हणून। आनी हांचें काम जर पळयत जाल्यार उलयता ताजे वयल्यान ताणें खूब काम केल्लें आसा, ताणें खरोखरच काम केल्लें आसा। आनी हें जें ताणें काम केलां तें फुडें व्हरप आनी एड कशें करचें, वॅल्यू एडिशन। तुमचो रोल कसो कितें? इट वील बी जस्ट एक्झॅक्टली वील बी इन द प्लेस ऑफ द बोर्ड। आतां 16 जाण आहा कितले तेणी आमी 3 जाण आसतले आनी वी बी टेकिंग ऑल द डिसिजन्स एंटायरली। सो वी वॉन्ट वॅल्यू एडिशन टू द ब्रांचीस, टू द स्टाफ। इट विल बी परफॉर्मन्स बेस्ड, their responsibility will be fixed, there will be accountability, they will be asked to present to us short term goals, medium term goals, long term goals, and then it will be monitored. बँकेचे परफॉर्मन्स ह्या 5 वर्सांत सुदारला। बँक फायद्यात आसा, मात फाटल्या टर्मातली कांय प्रोविजनां आनी मायनिंग वेव्हारांत बँकेचो प्रॉफिट चार्ट देंवला म्हूण चेअरमॅन सांगता। गेल्ले त्या मार्च 31 2017 हांगा आमी एक्चुअली प्रॉफिटां आशिल्ले, पूण जी फाटली प्रोविजन करपा जाय आशिल्ली तातूंत भितर ग्रॅच्युटीची 10 कोटीची प्रोविजन केलें। त्या शिवाय आनी एक जे फ्रॉड जाल्लो थंय 54 लॅक्स केले। आमी जो बिजनेस आसा तो सबंद बिजनेस 2012 कंपेर केलो तो डबलीन केल्ले कडेन आसा। बँकेक फर्दर आमकां लॉस जालें, तें म्हणल्यार आमी मायनींग जे ट्रक्स आनी बार्जीस जाल्ल्यो म्हणल्यार ट्रक्सांचेच फायनल जाला आज पर्यंत। ताजेर आज पर्यंत जवळ 35 crores आमी वेवल दिल्ले कडेन आसा। आयतारचे आमसभेत फाटल्या पुराय टर्मातल्या कारभाराचो नियाळ घेतलो। बँकेचो स्टाफ कॉस्ट 2% परस मायज आसा। स्टाफ कपातीक बोर्डाक VRSची शिफारस। सरकारी पावण्यार बँकेच्या विभाजनाचे घोडे आडकल्ल्यान बँकेच्या दामांचो बिझनेसूय पडला। आनी सगळ्यात मुख्य इश्यू आसा तो एरेस्टिंग कॉस्ट ऑफ मॅनेजमेंट। आज जो स्टाफ कॉस्ट आसा तो नॉर्मल स्टाफ कॉस्ट आसा तो एक्चुअली 1% आसपाक जाय, तो आमचो 2.64 पावली कडेन आसा। एक म्हणल्यार स्टाफ कॉस्ट जर एरेस्ट जातलो जाल्यार थोड्यांक VRS दिवचे पडटले स्कीम तयार करून, ना जाल्यार जे आसा प्रेजेंट स्टाफ ताणें 12 ते 15 कोटी वर्साक पर स्टाफ बिजनेस जावचो पडटलो, जो आज प्रेजेंट आमचे कडेन 5.50 क्रॉस जाल्ले कडेन आसा। ना बायफर्केशनाचो इश्यू आसा तो आजुनूय हँगींग आसा। बायफर्केशन जें आसा ते बायफर्केशनाक गव्हर्मेंटान 2 लेटरां RBIक दिवपाक जाय। एक म्हणल्यार आमचे कडच्यान कसलेंच ऑब्जेक्शन ना, आनी सेकंड लेटर जाय की ह्या बँकेक जेन्ना शेअर कॅपिटल जाय पडटलें तें आमी घालतले। ही 2 लेटर जाय, ती 2 लेटर जाले शिवाय बायफर्केशन जायना आनी थंयची स्टेट कोऑपरेटीव बँक जी आसा दमण दीव जावपाची तांकां RBI लायसन इश्यू करना, आनी ताका लागून हो इश्यू तसोच हें आसा। गव्हर्मेंटान केन्ना पर्यंत करपाक जाय? गव्हर्मेंटान एक्चुअली हें बरें पयलीं करपाक जाय आशिल्लें। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी विजय तुळशीदास च्यारी। घेऊया एक ब्रेक।